गोंयांत शुक्रारा सावन पावसाळ्याक सुरवात जाल्या। फाटल्या 3-4 दिसांनी ह्या उटंगराच्या पावसाक लागून राज्यात वादळी वाऱ्याचे वातावरण तयार जाला। ताका लागून जायत्या सुवातांनी झाडां पडपाक लागल्यात। हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 12 आनी 13 जून अशे 2 दीस वारे आनी वादळां सयत पावस नेटान पडटलो असो अदमास आसा। दक्षिण गुजरात दर्यादेगे सावन केरळ दर्यादेगे मेरेन उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान गोंयांत आनीक 2 दीस घोग्यांनी पावस चालूच उरतलो। इतल्या मजगती हवामान खात्यानूय आतां ऑरेंज अलर्ट जारी केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 14 जूनाकूय पावस व्हडा प्रमाणात पडून हुंवार येवपाची शक्यताय आसा। देखून नागरिकांनी स्वताची जतनाय घेवपाची गरज आसा। गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय जायना म्हूण खासा गोंयकारां खातीर ही सुचोवणी। नुस्तेमारी करपाक दर्यान वचूं नाकात, अशें करप जिविता खातीर घातकी थारूं शकता। तशेंच पावसाळ्यान झाडां पडिल्ल्यान लोकांची धांदळ आनी लायटीची आपालिपा तर नेमान जाताच, मात ह्या सगळ्या समस्यांचेर आडनदर करिनासतना उजो पालोवपी दळ एक सारकें आपल्या वावरान कार्यरत आसात।